नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम अपडेट ह्या लाईव्ह बुलेटिनात तुमका सगळ्यांक येवकार। सद्याक लोकसभेचे वारे चालू आसा। आरोप प्रत्यारोपाचे राजकारण सद्याक रंगिल्ले तुमकां पळोवपाक मेळटा। कालच्यान जो एक विशय चालू आसा तो म्हटल्यार जो दक्षिण गोंयचो जो काँग्रेसीचो उमेदवार आसा विरयतो फर्नांडीस तांणी एक स्टेटमेंट केल्ले। भाजपाच्या कोतान ते स्टेटमेंटाचे असंविधानीक अशें आसा खंय, ताचेर आयज कितें प्रतिक्रिया येयल्या ती पळोवया। सगळ्यात पयलीं वचूया आमचो न्यूज एंकर गौरीश परब आमोणकर हाचे कडेन, ताचे कडल्यान जाणून घेवया ही अपडेट। गौरीश, दक्षिण गोंयचो काँग्रेसीचो उमेदवार कॅप्टन विरयातो फर्नांडिसान फाटीचे संविधाना बद्दल एक अशें विधान केलें जाच्या वयल्यान पुराय गोंयांत एक तहलका मेहलकी वातावरण निर्माण जालें आनी तेचेर वेगवेगळे आडते पडते चर्चा जावपाक लागले, आरोप प्रत्यारोप जावपाक लागले। ताचेर आदले काँग्रेसीचे प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर हाणें अशी प्रतिक्रिया दिल्या की संविधाना बद्दल खूब माहिती दवरपी आनी आदर दवरपी अशा फुडाऱ्यांनी जर तुमी वक्तव्य केलां जाल्यार आदी जे काँग्रेसीचे 10 आमदार सोडून काँग्रेसीन गेले, अपात्र तांकां थारयले, तांचेर तुमी उलोवचें आनी मागीर संविधाना बद्दल कितें आहा तें आमी उतर दिता अशें गिरीश चोडणकरान म्हटलां। आनी दुसरी जी बातमी आसा ती मालीम जेटीच्या संदर्भात आसा। उच्च न्यायालयान नुस्तेमारी खात्याक आदेश दिलेलो आसा, ज्या संदर्भात थंयची घाणपणां आसूं किंवा बेकायदेशीर सांडपाण्याच्यो नितळसाण आसूं, बेकायदेशीर गजाली आसूं, हाचे वयल्यान उच्च न्यायालयान आदेश दिलेलो आसा नुस्तेमारी खात्याक। तशेंच खात्याच्या संचालकाक नोडल अधिकारी म्हणून नेमणूक केलेली अश्यो 2 बातम्यो आसात। पहिली बातमी जी आसा ती विरयतो फर्नांडिसाचे स्टेटमेंट, ताचे वयल्यान भाजपाची ताचेर जाल्ली टिका आनी आतां जो काँग्रेसीचो आदलो प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकार हाणें जे सांगलां की पयले 10 आमदार जे असंविधानीक पद्दतीन जे भाजपान गेले ताचेर पयलीं उलयात आनी मागीर विरयतीच्या स्टेटमेंटाचेर राजकारण करात। फुडें आमी वचूया आमचे न्यूज एंकर दिप्ती काकोडकर हाचे कडेन, ताचे कडल्यान जाणून घेवया फुडली अपडेट। काणकोण वाठारांत सध्या हेडगी गोरवांचो वावर जो आसा तो वाडला आनी हाकाच लागून आतां तांकां गोशाळेंत व्हरपाचो बंदोबस्त केला। पालिका वाठारांत जी हेडगी गोरवां आसात तांकां धरून गोशाळेंत धाडून दितले अशी माहिती जी आसा ती नगराध्यक्ष रमाकांत नायक गांवकारांनी दिल्ली आसा। आनी जे पळय आतां जांची म्हणजे जे धनी आसात, जांची ही गोरवां आसात, जर ती बेवारस रस्त्यार वतना किंवा भोंवतना सांपडली जाल्यार पालिका तांकां तांच्या धनयाक जे आसा ते 1000 रुपयाचो दंड दितले अशें तांणी कळीत केल्लें आसा। तशेंच थोड्या वेळा म्हणजे 2-3 दीस जाले कुर्टी फोंडे वाठारांत पायपलायन फुटिल्ल्यान 1000 लिटर उदकाची नाशाडी जाल्ली आसा। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे त्या वाठारांत यो वच जे म्हणजे त्या वाठारांतल्यान थंयचे भौशीक खात्यान काम करपीच इंजिनियर आसूं किंवा जे कामगार आसात ते यो वच करतात, तरी आसतना तांकां ती पायपलायन कशी दिसली ना असो प्रश्न थळाव्यांक पडला आनी फाटले 2-3 दीस जाले तांकां ते उदकाची पुरवण सारकी जायना, देखून बेगोबेग दुरुस्ती करून पायपलायनीची बंदोबस्त करचे उदकाचो म्हणून तांची मागणी आसा। आनी एक जी म्हत्वाची अपडेट आसा ती म्हळ्यार मंगेशी देवळा मुखार जे पळय सगळे गाडे आसात, सुमार 80 इतले गाडे आसात, ते काडपाचो आदेश जो आसा तो पंचायतीक उच्च न्यायालयान दिल्लो आसा। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे केन्ना तरी देवस्थानाचो एक महाजन कर्नाटकांतल्यान आयिल्लो आनी जे तो गाडी घेवन ते हातूंतल्यान वतालो, देवळा कडेन वतालो, तेन्ना एक ल्हान भुरगें ते गाड्यांतल्यान भायर आयलें, म्हणजे ताका ते आक्षेमेत जावपाक ताणें वाटायलो। सो ह्या बाबतींत ताणें पिटिशन फायल केल्लें। सो हाचेर उच्च न्यायालयान जे आसा ते आतां सुनावणी सांगिल्लें आसा की आदेश दिल्लो आसा की हे जे गाडे आसात जे फाटले 60-70 वर्सां साकून हांगा जे गाडेकार धंदो करतात ते आतां तांचेर हावळ आयिल्ली आसा। सो आतां फुडें कितें जातलें तें आमकां पळोवचें पडटलें। तर ह्या सगळ्या बातम्यां खातीर 7 वरांचेर गोमंतक टुडे बुलेटीन मुजरत पळोवचें। ह्यो तिनूय अपडेट एक म्हत्वाच्यो आशिल्ल्यो। पयली अपडेट जी हेडगी गोरवां, बेवारस गोरवां जी रस्त्यांचेर भोंवतात तांकां लागून अपघात जातात, कितलेशेच कडेन गंभीर अपघात जाले आनी कांय जाणांक आपले हातपाय मोडून घरा बसचे पडले, जाल्यार कांय जाण मेले। सरकारान हाचेर उपाय म्हणून कोंडवाडे काडिल्ले कांय वर्सां फाटीं आनी त्या कोंडवाड्यांनी ह्या हेडग्या गोरवांक दवरताले, पूण सद्याक हे कोंडवाडे बंद आसात, ताचेर कसलीच फुडें कारवाय जाल्ली ना। आतां तरी हेडग्या गोरवांक लागून जे अपघात जातात ताचेर कारवाय म्हणून सरकार कितें उपाय येवजण करता तें पळोवचें पडटलें। फुडें आमी वचूया आमचे सब एडिटर ऐश्वर्या कडेन, ताचे कडल्यान जाणून घेवया फुडली अपडेट।
बाळी आदर्श कृषी सहकारी संस्थेन काजू शेतकऱ्यां खातीर 26 एप्रिलाक शेतकरी मेळाव्याचें आयोजन केलां अशी संस्थेचे प्रेसिडेंट प्रकाश वेळीप हांणी पत्रकार परिशदेंत कळीत केलां. दुसरी बातमी म्हटल्यार मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या जल्मदिसा निमतान सांखळेच्या लोकांनी व्हडा संख्येन एकठांय येवन तांकां परबीं भेटयल्या. तशेंच कोठंबी पाळयेच्या श्री चंद्रेश्वर देवळांत मुख्यमंत्र्यांच्या जन्मदिसा निमतान 51 जाणांनी अभिषेक केलो. हाची सविस्तर बातमी तुमकां 7च्या बुलेटिनान पळोवंक मेळटली. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताचो आयज वाडदीस आनी वाडदिसा निमतान गोंयभर साबार कार्यावळी जाल्यो. ताचे जे समर्थक आसात किंवा भाजपाचे जे पदाधिकारी आनी कार्यकर्ते आसात तांणी प्रमोद सावंता खातीर वेगवेगळ्यो कार्यावळी घडोवन हाडल्यो. कांय जाणांनी अभिषेक लेगीत केले. ही सविस्तर बातमी 7च्या बुलेटिनान पळयात. फुडें आमी वचुया आमचे न्यूज अँकर संजना हंजुणकर हाचे कडेन. ताचे कडल्यान जाणून घेवया फुडली अपडेट. जशें तुमकां सुशांतान सांगिल्लें आसा त्याच बातमेचें लिंक तुमकां सांगता. आयज मुख्यमंत्र्याचो बर्थडे. हे निमतान काल भाजपाच्या कार्यकर्त्यांनी तांकां 12 वरांचेर बर्थडे सेलिब्रेशन तांचे फोंड्या आयोजीत केल्लें. ते पुलीस स्टेशना देगेक आशिल्ल्या कारणान आपाचो सुरेल तिळवे हांणी एक हें केलां की तो म्हणटा पुलीस स्टेशनाच्या सायडीक रातच्या 12 वरांचेर व्हडल्यान फोग लावन जल्मदीस मनोवप कितलें योग्य काय तो विचारता. वयल्या वटेन मिलिटरी कॅम्प देगेक पुलीस स्टेशन कुशीक घरां आसात. हाचो फोगाचो आवाज त्या आवाजाक लागून लोकांक थंय त्रास जाल्ले आसा. म्हणून सर्वसामान्यांक जर धा उपरांत आवाज केल्यार जर कारवाय जाता जाल्यार मुख्यमंत्र्याचेर कित्याक कारवाय जायना अशें ताणें विचारलां. दुसरी बातमी आसा ती विठ्ठलापूर सांखळे काल नामनेच्या म्हणजे 6 दिसांच्या चैत्र उत्सवांतलें खाशेलें आकर्शण आशिल्लो वीरभद्र हो भक्तिभावान मनयलो. हो वीरभद्र पळोवपाक लोकांनी व्हडा संख्येन गर्दी केल्ली. होय आमच्या 7च्या बुलेटिनाक आयच्या तुमी मुजरत पळोवचो. आनी तिसरी बातमी आसा ती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 एप्रिलाक गोंयांत येता. त्याच दिसा सांजे 7 वरांचेर सांकवाळ हांगा तांची व्हड सभा आयोजीत केल्या आनी ह्या सभेक गोंयभरांतल्यान 50,000 परस चड लोक येतले अशी माहिती भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडी हांणी दिल्या. लोकसभेच्या प्रचारा खातीर सेंट्रलाचे कांय भाजपाचे फुडारी गोंयांत येवपाचेच आसात. त्याच निमतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोंयांत 27 वेर येतात. हे निमतान सांकवाळे एका सभेचें आयोजन केलां. थंय ते लोकांक संबोधीत करतले. तशेंच दक्षिण गोंयच्या जो उमेदवार आसा ताच्या प्रचार करतले. दुसरी एक म्हत्वाची अपडेट जी आसा की 10 उपरांत जे एक आवाजाचें प्रदूशण आहा तें जावचें न्हू ताचेर मनाय केल्या. कोर्टानूय आदेश दिला आनी कांय कडेन आवाजाचें प्रदूशण जाता. काल मुख्यमंत्र्याच्या वाडदिसा निमतान फोंड्या कोणी तरी फोग मारलो आनी ताचे खंय आवाजाचें प्रदूशण जालें. लोकांक त्रास जालो. सो बाकीच्या सर्वसामान्य लोकांचेर कारवाय जाता जाल्यार हांचेर कित्याक कारवाय ना अशे तरेचें एक स्टेटमेंट सुरेल तिळवे हांणी केल्लें आसा. फुडें वचुया आमचे सब एडिटर उत्तेजा गांवस हाचे कडेन. ताचे कडल्यान जाणून घेवया फुडली अपडेट. आयज सकाळी गिरी महामार्गार कोयर पणजेसून थियेसून पणजे कोयर व्हरपी ट्रकाचो एक भिरांकूळ अपघात जालो. सेल्फ एक्सिडेंट. तर ट्रकाचे जे स्टेरींग लॉक जाल्ल्यान तांणी पयलीं जे सायडीन बॅरिकेड्स आसा ताका धक्को दिला आनी उपरांत तो सर्वीस रोडाचेर उमथलो. ह्या अपघातान एकल्याक जाग्यारूच मरण आयलें जाल्यार 2 जाण गंभीर जखमी जाल्ले. तांचेर आजिलो हॉस्पिटलान उपचार सुरू आहा. तशेंच मागीर कांय वरां उपरांत मार्ना शिवोले हांगा एका टेम्पोक एक्सिडंट जालो. ताचो खंय ब्रेक फेल जाल्ल्यान तांणी पयलीं झाडाक आनी राखडे वण्टीक धक्को दिल्ल्यान हो अपघात जाल्ल्याचें आमकां कळ्ळां. आनी दुसरी बातमी म्हणल्यार कांय दीस पयलीं म्हापसा पालिकेन अचकीत जे पे पार्किंग फी आसले ते अचकीत वाडयल्ले. 60 रुपया केल्ले कारींग आनी दुचाकींक 24 रुपया केल्लेले 2 वरां खातीर. ते आतां तेंच्यांनी रिवोक केला की ते पयलीं जे दर आसले तेच दवरले तेंच्यांनी. म्हटल्यार दुचाकींक 10 रुपया 2 वरां खातीर आनी 4 व्हिलरींक 20 रुपया अशी म्हायती आमकां म्युन्सिपालिटीची CP आसा चेअरपर्सन नूतन डिचोलकर तांणी दिल्ली आसा. आनी तिसरी जी बातमी आसा ती म्हळ्यार राया हांगातले एक एडवर्ड फर्नांडीस हांणी एप्पलाचे पीक घेतला. ते तेणी कशें पीक घेतलें आनी कितें हो स्पेशल रिपोर्ट आमचो तुमी 7च्या बुलेटिनाक पळोवचो. ह्यो तिनूय बातम्यो तुमकां आयच्या 7च्या बुलेटिनाक पळोवपाक मेळटल्यो. गोंयांत आनी एप्पल जावपाक शकतात असो तुमकां सगळ्यांकूच प्रश्न पडटलो आसा.
पूण हय स्ट्रॉबेरीचें उत्पादन पयलीं घेतिल्लें ताचे उपरांत आतां राय वाठारांतल्या एडवर्ड फर्नांडीस हाणें ॲपलाचें पीक घेवन दाखयलां. गोंयांत तशें वातावरण ना ॲपलाचें, पूण ताणें कृत्रीम वातावरण तयार करून ॲपलाची झाडां रोयिल्लीं आनी ताका आतां फळां म्हणजे ॲपल लागपाक लागल्यात. हो जो सविस्तर रिपोर्ट आहा तो 7च्या बुलेटिनांत तुमकां पळोवपाक मेळटलो. आयच्यो ज्यो म्हत्वाच्यो घडामोडी आशिल्ल्यो त्यो म्हटल्यार कालचे जे कॅप्टन विरेतो फर्नांडीसाचें स्टेटमेंट ताचे वयल्यान जें राजकारण रंगलें आनी आयज गिरीश चोडणकरान तांकां दिल्ली जाप. दुसरी म्हत्वाची अपडेट जी जावन आसा ती मालीम जेटी संदर्भात उच्च न्यायालयान जो आदेश दिला थंयची नितळसाण आनी रस्त्यार जे घाणयेरें उदक नुस्त्याचें पडटा ते विशीं नुस्तेमारी खात्याक म्हत्वाच्यो सुचोवण्यो केल्यात. तिसरी म्हत्वाची अपडेट जी जावन आसा ती राया एडवर्ड फर्नांडीसान रोयिल्ले ॲपल. चवथी आनी एक म्हत्वाची अपडेट जी जावन आसा लोकसभे संदर्भात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोंया सांकवाळे प्रचारा खातीर येतले. आनी हेर बाकीच्यो घडामोडी ह्यो सविस्तर बातम्यो तुमकां पळोवपाक मेळटल्यो 7च्या बुलेटिनार. ते भायर नॅशनल आनी देश विदेशांतल्यो हेर खबरी पळोवपा खातीर आमचे 8:30 वरांचेर टॉप 25 हे बुलेटीन पळोवपाक विसरूं नाकात. वर्षा आश्वेकरा सयत हांव सुशांत गावस.